काल आम्ही 2:15 वाजता एक रुटीन पेट्रोलिंगाक येयल्ले सांकवार IDC आनी हांगा पार्किंग यार्डाक पयलें जाल्यार 2 एबंडंट गाडी दिसल्यो आमकां वीच इज सस्पिशियस. लागीं येवन पयलें जाल्यार थंय लिकराचो स्मेल येतालो. सो आमी हांगा पेट्रोलिंगेक 2 आमचे स्टाफ दवरले की कोण ड्रायव्हर बिवर क्लिनटर बीन कोण येता जाल्यार पळोवया म्हणून. सो इवेंच्युअली इवनिंग पर्यंत कोण येवना. सो वी कॉन्टेक्टेड टू अवर हेड ऑफिस and under the guidance of the Commissioner of Excise, Additional Commissioner of Excise, Assistant Commissioner of Excise and Superintendent of Excise हांकां कन्सल्ट करून मागीर आमी रेड मारली. आनी रेड मारतना आमकां तितून इंडियन मेड फॉरेन लिकर जे की रॉयल सिलेक्ट ऑफ 180 ml आनी इम्प्रेशन विस्की ऑफ 180 ml एक गाडयेन मेळ्ळो. आनी दुसरे गाडयेन आमकां मेळ्ळें एवरग्रीन विस्की ऑफ 750 ml. एक गाडयेचो वॅल्यू आसा 70,08,000 लिकर गुड्स, 70,08,000 ऑफ लिकर गुड्स. आनी दुसऱ्या गाडयेचो आसा 64,80,000 इन्क्लुडिंग व्हेकल अराउंड 1.5 crore जातले. इन्क्लुडींग व्हेकल म्हणल्यार दोगांची मार्केट प्रायस पळयली जाल्यार 25 lakhs आसतली. दॅट कम्स टू लिकर जो जाता दोनी मेळून 1,34,88,000 जाता आणि 50 lakhsची गाडयोची व्हॅल्यू जाता. ओके. मजगतीक कुळे पोलिसांनी 16,000 बेकायदेशीर सोरो जप्त केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.